भारत कांय वर्सां भितर विकसीत जावचो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मोख। देशाचे 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचे दिकेन मार्गक्रमण चालू आसा। हें करतना अन्न, वस्त्र आनी आलाशिरो ह्यो 3 गरजो लक्षांत घेवन मोदी सरकारान 80 कोटी लोकांक फुकट रेशन आनी 5.5 कोटी लोकांक घरांच्या रुपान आलाशिरो दिला। येता त्या कांय वर्सांनी हो आंकडो वाडूं येता, भाजपाचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें। नरेंद्र मोदी सरकाराच्या 8 वर्सांच्या वावराची माहिती दितना सुभाष शिरोडकार उलयतालो। दक्षिण गोंय भाजपान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळीत नरेंद्र मोदी सरकारान फाटल्या 8 वर्सांत चालीक लायिल्ले उपक्रम, येवजण्यो आनी निर्णयांची माहिती दिली। सुभाष शिरोडकारा सयत नावेलीचो आमदार उल्हास तोयेकार, आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार आनी भाजपाचे हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले। जागतीक पातळीचेर भारत देश जो आसा, जो आतापर्यंत ताचे कडेन डेव्हलपिंग कंट्री म्हणून पळयतात, तो देश उंचल्या पावड्यार व्हरपा संबंधी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी ही कमिटेड आसात। आनी म्हणूनच फाटल्या 8 वर्सांचो त्यांच्या कार्याचो आढावो घेता आसतना आमी ही पार्श्वभूमी विसरूंक शकनात की तांचे ध्येय आसा, तांचे तत्व आसा, तांचो ध्यास आसा की भारत देश जो आसा पळय हो एक डेव्हलप्ड कंट्री करपाचो। मुखाल्ल्या काही कालावधीत भारत देश जो आसा, तुमचो आमचो जो देश आसा, तो भावनेन, कार्यान, तळमळीन हो डेव्हलप कंट्री ह्या स्थानाचेर व्हरपाचो। ह्या पार्श्वभूमीचेर फाटल्या 8 वर्सांक नरेंद्र मोदीन जो ध्यास घेवन काम केल्लें आसा, ते कामाचो आमी नियाळ घेतलो जर जाय जाल्यार म्हाका अशें म्हणत दिसतलें, आनी तातूंत वावगे कांय आसचें ना, की तांणी सगळ्या क्षेत्रां भितर जो कितें न्याय दिवपाक जाय तो न्याय दिला। आनी त्या खातीर मागीर प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्यांतले कार्यकर्ते, प्रत्येक राज्यांतली आम जनता हे सगळ्यांक ताणें कामां लायिल्ले आसात। काही क्षेत्रां भितर जागतीक उच्चांक जे आसा पळय न्ही, ते आमच्या भारत देशांत आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी निर्माण केल्ले आसात। उदाहरणार्थ आमची इकॉनॉमी जी आसा पळय न्ही, $5 ट्रिलियन अशें आमी म्हणटात, पूण त्या नदरेन आमी वचपाक लागिल्ले आसात। त्या नदरेन आमचें मार्गक्रमण चालू आसा। 80 कोटी लोकांक करोनाच्या दुर्गम अशा काळात 80 कोटी लोकांक, कुटुंबांक अन्नधान्य जे आसा पळय न्ही ते मोफत दिल्ले आसात। अजून ते चालू आसा, मुखाल्ल्या सप्टेंबर पर्यंत चालू आसतलें। आनी जावं एखादी पंतप्रधानांच्या मनात आयलें जर जायत, ते ताज्याय मुखार 2022 आनी 2023 सुद्धा चालू उरूंक शकता। लक्षात घेयात, हो इतलो मोठो प्रांत, इतलो मोठो देश, जगात 2 नंबरचो देश चायनाच्या खालोखाल, पूण हांगसर एक सुद्धा भूकबळी जालो ना। करोनाच्या पार्श्वभूमीचेर आमच्या देशा भितर भूकबळी जालो ना। आनी ताचे पुराय श्रेय जे आसा पळय न्ही, ते नरेंद्र मोदी आनी तांणी राबयल्ल्या ह्या स्किमीक वता। अन्न, वस्त्र आनी निवारा, अन्न जे आसा पळय न्ही तांणी ताची काळजी घेतली, 80 कोटी लोकांक दिले। निवारो जो आसा पळय न्ही, तो निवारो जवळ जवळ 5.5 कोटी लोकांक घराचो आसरो दिलो। जे लोक फुटपाथीर न्हिदताले, जे लोक एखादी शेतीच्या मळार वचून न्हिदताले, जांकां जागो नाशिल्लो, जे कोणाल्या दुसऱ्याच्या पडवीन न्हिदताले, असे कित्येक लोकांक, आनी जेन्ना कित्येक म्हणटा ते जवळ जवळ 5.5 कोटी लोक ह्या लोकांक घराचो आश्रय दिवपा संबंधी आमचे नरेंद्र मोदी आसतात तांणी पुढाकार घेतलो। आनी म्हाका तरी आशा आसा की मुखाल्ल्या 2-3 वर्सां भितर जाका जाका आधार ना, निवारो ना, त्या प्रत्येक मनशाक, प्रत्येक कुटुंबाक निवारो दिवपा संबंधीची तांची वाटचाल आसतली। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तोयेकार।